Srivatik Git Gyoya, I-12, page number 122, I-12. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज हे मिसाच्या भेटेन आमी मागता फादर आग्नेल समुदाय आसूय, सेंट मॅरी समुदाय ग्रीन व्हॅली, सेंट बार्थोलोमेव समुदाय होली क्रॉस आनी सान फ्रांसीस de Assisi समुदाय इग्रेजा ह्या सगळ्या समुदायांत रावतल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज देवाची खुशी करूंक आमकां हे पवित्र पुस्तकांत वाचपाक मेळटली. दर दिसाक देवाची खुशी करूंक जेजू आनी बापाचो मोग करूंक आमकां तो आपल्या नियाळांतल्यान आपल्या प्रवचनांत उलो मारता. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. ह्या म्हयन्याचे पाप साहेबाची इंतेसां खातीर आमी मागतना आमकां सगल्यांक दर दिसाक देवाची खुशी करूंक आमी राजी आसूं. काय तें मन दिवून ह्या मिसांत खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. काळ सांतान दूख दूर तोल्या, बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनोती करच्या, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर, सोर पोदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूंक. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सैम जोखमी आनी असोक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी गोठाय दिवंक नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजांत ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भोक्तिवंत जिणेंत नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोस्ती मनशां आपणा मोदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सोदां रागार जाता, आमी समूत मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सोरेस्पोचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता, ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय, दुसरी मनशां शेवटाक बागी जातोली म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया, ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो सोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया, अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मोन्नाचें फॉर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली तांची कळपणां, पूण सगळीं वांकडी. तांच्या नोश्तेपणान तांकां कुर्दी केल्यांत, देवाचे गूट तीं वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच बोरवासो ना. नितोल निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावाटना. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. सगळीं म्हणुया. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. सोरेस्पूर खोट्या मनशांक पाटी वळटा, प्रितुमेवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात, सोरेस्पूर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा तांचे सोरेस्पूर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सोगल्यांतलो सोरेस्पूर ताका निवारता. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. सगळीं ताची आडां तो राखता, एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या ओतम्यांक सोरेस्पूर तारोण दिता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच कांस लावचो ना. आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखोवलां कोंतवलां तांचे सोशें सोरेस्पूर आसाच. सगळीं उबीं रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं.
जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा जेजू गालिलेंत भोवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूंची परब लागीं पावलोली. तांची भावा भयणां पोरबेक वेतोच जेजू आपुणूय उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कोडो नासतना जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलें काय? तर हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिशीक दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात वय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणत. पूण हांव म्हजेच वस्तोंगी येवंक ना, म्हाका पाठयला तो सत्यवोन, आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तान आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप आपी घेतलां, आनी बरीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटात, कित्याक ही वाचपाची उतरां आमच्या जिविताक सारकीं लागतात आनी लागू जातात. नोश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो अजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो जिवितान आमी अशेंच करतात. जायत्यो आमच्यो मांडण्यो आसतात. आमी अशें करतलीं, आडगां नाडगां करतल्यो, अशें करतलें, तें करतलें म्हणटूच आमी नोश्टी म्हणिना, पूण नोश्टी मनशां आपणा भितर मांडण्यो येवजितात आनी ह्यो मांडण्यो चुकीच्यो. बऱ्या मनशाक दोड्याक रावया, आनी कित्याक तो आमकां बेजार करता. जो मनीस आमकां बेजार करता ताका आमी सारकोच धडेर काडुया. म्हणटकूच आमचे चालीचे सदांच रागार जाता आनी समूट मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखय. तोंडां सांगता, आमकां तोंडां सांगलोलो कोणूच मनीस बरो दिसना. आमी म्हणटा चड, आज आमी खुर्साची वाट करतना काय बरें नियाळ्ळां, पाद्री तो तोंडां सांगता जाल्यार आमकां राग येता. आमी ताका पयसायता, आमी आयकना, आमी बेजार जाता. म्हणटकूच आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव हो मनीस करता. कोण मनीस तो? बरो मनीस. हो मनीस बेजार करता आमकां. हो मनीस आमच्यो चाली ओळखून घेता. हो मनीस आमकां सगल्यो आमच्यो आडगां नाडगां आसा ती तोंडार मारता. उपरांत काय बरें म्हणटा, तो आपणाक आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. अशें नाता भाव भयणो. जो मनीस सत्तेन उलयता, सत्तेन चलता, जो मनीस सारको आपूण नीज देवाच्या मांदामेता प्रमाणे चलता, त्या मनशाक आमी केन्नाच भाव भयणीनो बरो करिना. वेंचणुकेक पुतायन आमी असल्या मनशाक निवडून हाडना. खंयचीय वेंचणूक जावं ती आमचेच फिरगोजेची वेंचणूक, जावं ती आमच्याच ह्या पॉलिटिकल वेंचणूक जाता, जावं ती आमच्याच वाड्यान कसली वेंचणुक्यो जातात, आमी असल्या मनशांक केन्नाच लागीना. आमी म्हणटा तो सत्यवादी, ताका आमी घेवचो न्हय, चड तोंडार मारतलो आमच्या, चड सोत उलयता तो. आमकां मातशें जावं जो कोण लॉच घेता, जो कोण मातशें करप्ट आसा, जो मातशें मस्को चड मारता, जो फोटिंगपणां उलयता, असले मनीस आमकां बरे. असल्याच मनशांक आमी जायते फावटी लागीं दवरता. असलेच मनीस बरे म्हणटा आमी. आमी म्हणटा तो गिराव रे, तूं बरें करता भाऊ भयण, आमी आमचो तांकां तेंको दिता. आनी काय बरें म्हणटा, खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच ना. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता. आनी हेच देवान आमकां काय बरें भासायलां बाबा भयण. बागुंत आगुस्तीन हांव वाचतालो एक धाकटुली कथा, आनी बागुंत आगुस्तीन काय बरीं उतरां म्हणटा बाबा भयण. बागुंत आगुस्तीन हिपोचो आयच्या वाचपा वय जेसू म्हणटा काय बरीं उतरां आमकां, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक ना. कित्याक कोणेच
जेजूचेर हात घालूंक ना. जेजू इतले बोडायेन उलयता. जेजू म्हणटा तुमी तर जाणात हांव अभिशिक्त म्हण जाल्यार कित्याक तुमी म्हाका सैतानार काडिनात. कित्याक मरणाचे जेजू जैत व्हरता आनी जेजू पुनर्जिवनपण आमकां सगल्यांक दिता. म्हणटच भाग्योत आगुस्तीन जेजू विशीं बरोवन अशें म्हणटा. भाग्योत आगुस्तीन म्हणटा जेजूक सगली सत्य आसली आपले जिवीत समर्पण करूंक आनी परतून पुनर्जिवन जावंक. द लॉर्ड हॅड द पावर टू ले डावन हीज लायफ एंड टू टेक इट अप अगेन. जेजूक सत्य ही आसली आमकां ना. बट वी कॅनॉट चूज हाव लॉंग वी शॅल लीव. आमी बाबा भयणो आमची सत्तेन म्हणूंक जायना आमी संवसार भर जियेतले हांगासर. केन्ना आमी मरतले तें आमी नको. बिकॉज death comes to us even against our will. चिती नासतना आमकां मरण येता जायते फावटी. Christ by dying has already overcome death. जेजून मरून आपूण पुनर्जिवन जावन मरणाचें जैत व्हेलें. म्हणटकूच our freedom from death comes only through his death. आमची जी जैतिवंत आमी आसा ह्या संवसारांत आमी जियेता आनी सासनाक आमी उरतले म्हूण आमी परगोडटा तें फकत जेजूच्या मरणा उद्देशी आमी परगोडटा. म्हणटकूच काय बरें टू सेव अस क्रायस्ट हॅड नो नीड ऑफ अस. आमची गरज नासली ताका आमकां वाटावूंक कित्याक तो अभिशिक्त जावन आसलो. म्हणटकूच येट विथाउट हिम वी कॅन डू नथींग. पूण ताचे विरेत आमच्यान कांय करूंक जायना. जरी तर क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरिना बरवंस दवरी जावं जाल्यार आमी पुनर्जिवंत केन्नाच जावची ना. कित्याक जो मनीस बावार्थान क्रिस्ताचेर बरवंस दवरून जियेता ताका तोच देव निमाणे दिसा आपले बरोबर पुनर्जिवन करतलो. ही गेव हिमसेल्फ टू अस एज द वायन टू द ब्रांचीस. जशें बाबा भयणीनो आमी जाणाव दाखवेल आपल्या सगल्या खांद्यान उद्देशी आपूण खरीत भाशेन ह्या दाकांक सोरो जाता ते भाशेन जेजून आमकां बाबा भयणो आपुणूच मरून जिवीत जालो. आमकां बाबा भयणो पुनर्जिवनपण ताणें फावो केलें. आमकां सगल्यांक बाबा भयणो ह्या संवसारान उदीक आनी उदीक जिवंक ताणें आमकां आदार दिलो. म्हणटकूच ही गेव हिमसेल्फ टू अस एज अ वायन टू द ब्रांचीस. अपार्ट फ्रॉम हिम वी कॅनॉट लीव. म्हणटच ताका सोडून आमच्यान जिवंक जायना. मग बाबा भयणीनो जिवितान आमी जिवंक सोदता तेन्ना त्याच जेजूचेर विस्वास दवरूंक गरज. बऱ्या मनशा भाशेन आमी बाबा भयणीनो आमकां कोणूय बाबा भयणीनो हात बोट लावंक सोदता जाल्यार पूण आमी जेजूचेर पातयेवन आसा म्हूण जाणा जाल्यार आमकां सगल्यांक सासनीक जिवीत मेळटा जेन्ना पूर्णपणी ह्याच जेजूचेर आमी भरोसो धरून जियेता. आयच्या दिसा बाबा भयणीनो जेजू गालिलियांत गेलो तेन्ना ताका सगळे बाबा भयणो जुद्यांत मारूंक सोदताले. जुदे वाचले ते कित्याक ते म्हणटाले ओ आपूण अभिशिक्त म्हूण सांगता ओ देवाचो पूत म्हूण परगोडटा. आमी अभिशिक्त म्हणटा ताका केन्नाच पडोवचें ना म्हूण आमकां भासयलां. म्हणटच अभिशीक येता तो आमकां केन्ना तो खबर ना पूण हो आपूण अभिशिक्त म्हूण घुमयता. या ताका आमी धरुया ताका आमी नाटक करुया. तो आमच्या तोंडार मारता. तो आमकां लोजेची करता. आमकां मरणाचें फॉर्मोण मारलेल्या भाशेन जिवीत आसतना आमकां मारून उडयता. ताचीं उतरां सदोड ताचीं उतरां आमच्या काळजान सारकीं रोमतात. आमकां कातरून उडयता. बाबा भयणो असले मनशाक ते हात घालूंक सोदताले पूण बाबा भयणीनो ताणें अशें म्हणलें जेजून म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव तुमचे तान आयला अशें न्हय पूण हांव ताचे तान आयला. ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखता. आनी ते ताचेर हात घालूंक सोदताले पूण ताचो वेळ आजून पावूंक ना. आमचो वेळ केन्ना पावतलो तें आमी नकळो व्हावे. पूण दोन दिसाक बावार्थान जिवंक दोन दिसाक जेजून आमकां होच बावार्थ दिला. आपली पाटलावदारां केल्या तर बरवंशान आमचें जिवीत सारूंक ताचोच आमकां आदार मागतना ताची कृपा आमकां मागून घेवया. उदीक बावार्थाची मनशां आमकां उदीक आमी सत्यवंत जावंक उदीक आमी बरवंस धरूंक उदीक आमचो बावार्थ आमी वाडूंक हीच कृपा आमकां मागून घेवया.
पेटवणे गीत घेऊया. C14, पेज नंबर 34. C14. देणी आमची पेटवून आमची काळजां तातून घाल. आमची बोटां तुका दिता. स्वीकार कर म्हूण तातून मागता. कोणाहुनूच अंतराळांतल्या नाकांतूनच समोर दिता. आमचे सुख दुख सोडवे जोयता. मानून घे म्हूण नेमो कोता. म्हज्या भावीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव मागात. हे हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सुविचार देवा सर्वेस्पर मानून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगले पवित्रतायेची तूं जोर ह्या योजनाच्या पदवेन आमकां पातकांतली सुटोय आनी नितोड निर्मळ काळजान तुजे शिवूंक आमकां फावो कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडयेन सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवून दितना ओगुणाचें तूं बोड मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळी सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाते आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvespo, sorvespo tu, sorgani sonsa bohlia, tuja voi bova, un sorgito caso e sol, un sorgito caso e sol, sorvespora cena vieta, sorvespora cena vieta, tata, sol, tata, sol, un sorgito caso e sol, un sorgito caso e sol. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवें आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोळागोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संसाराच्या सोडोराला बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्ना देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुड्यान रगोस येवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगती चौपोती बागेवन झुजे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. 2 दिसाक आमी सत्यवंत मनशां कशीं जिवंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सतीच्या शे नांव पवित्र शे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां दी वादय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओत्रेक तांत आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळजो जियेत आनी रासूं चलयताय सासनाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभ्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. कुमड्या वेळार गीत घेऊया D16 मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तू म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा जेजूच्या उमळी कुळी रोगताच्या बलिदानान मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावता. जेजू सारकें दिसान दीस सोदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बोडान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जोतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी.
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं भाव भयणीनो आज सांजे नायट विजील आसा 9 वरांचेर सुरू जातलें आनी सकाळचे 5 वरांचेर सोंपतलें. आतां हें नायट विजील थोडो लोक सजमता फकत आमकां न्हू थोड्यांकूच तें तुमचे खातीर तें तुमी पोरजा ह्या फिरगोजेची. पयल्या शुक्राराक कितलो लोक मिसाक आयला पळय. नायट विजील करात, तुमचें प्राचीत मौन दाखयात. जायना तितलो वेळ करात, जाता तितलो वेळ करात. तुमकां जायना जाल्यार पुत्यान कोश्ट दोगदांनी हें नायट विजील करात. तेन्नाच की शांती मेळटली जिविताक, तेन्नाच की बरेंपण येतलें जिविताक, तेन्नाच की आमचें जिवीत नवसणेच्या मार्गार पावतलें. कोश्ट घेवन जेन्ना आमी हे सगळे तुमचे खातीर भाव भयणो रितीर करता, नायट विजील करता, ताचो फायदो काडात. आमी हे सगळे वस्तूंक पावता. बाजारांत वस्तू हाडूंक, तियात्र आसा जाल्यार कितें, कोणाचो बर्थडे पार्टी आसा जाल्यार, कोणाची फंक्शनां आसा जाल्यार आमी पावता, कोणाची काजारां आसल्यार पावता. देवस्पणाचे वेळार इगोजेंत आमकां कोरोना लागता. आडसाय ही आमची भोव करून ह्या आडसायेक आनी आमच्या शेळेमोळ्याक जिविताक पयसावंक देव आमकां सांगता, तुमकां हांव उकून भायर मारतलो तुमचे शेळेमोळ्या जिविताक लागून. आय वील स्पीट यू आउट फ्रॉम माय माउथ. तशें आमी जावचें न्हय. आमची शेळेमोळ्याय पयसावुया. उदीक आनी उदीक बाबार्थाची आकारणी आमची करुया आनी आमी बाबार्थाची जतनायेन हें जिवीत सारूंक वावरुया. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूंक आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. I1 पेज नंबर 116. I1.